गोंयकारांनी हे पक्षा जवळ जाता आसतना हे पक्षाची येवपाचो हेतू कितें तेंचे म्हणजे वॉट इज ते कल्चर तेंची बेंगॉला कितें केल्लें आसा तेणी बेंगॉला कितें जाल्लें आसा आनी आज तेणी आपले मायंडसेट आपुणूच उगडले चप्पला पोंदा तुमी एक प्रधानमंत्री एक गृहमंत्री दाखयता वा बाकीचे लिडर तुमी दाखोवपा तुमची कापस्तात इट शोज इवन CM इट शोज दे मायंडसेट ते कित्या लागून गोंयान येता ते बेंगॉला मातशें तुमकां थोड्यांक खबर आसतली कितें जाता तें आमकां गोंयान अशें जाल्लें जाय हांव पयलें उलोवपी डू वी वॉन्ट द कल्चर ऑफ वायलन्स डू वी वॉन्ट द कल्चर ऑफ stabbing each other for political purpose do we want the culture of killing each other हे केन्ना गोंयान जावं ना हुंयच्या इलेक्शनां जाला दाखोवया म्हाका एकमुखाचेर एक मातशें पुश करून जॉसलिंग करून फापट मारला आसतलें पूण केन्ना कोणें तोपून मारूना ही पार्टी येयला ती कीड कशी व्हडली कीड आनी आमकां लागली जाल्यार गोंय उरपाना हे पळय म्हणटा आमचे BJP पार्टीन फंक्शन करता अशें केलें तशें केलें आमी कांयच करूना वयल्यान सुदार केला डेव्हलपमेंट केला लोकांक स्किम्यो केला इतलें बरें केला ह्यो पार्टी येयला आमी गोंयान नश्ट जातले हांव तरी सांगता आनी आमचे बाय ममता येता म्हूण व्हडलो वेलकम कशें दिवपाक सोदता अरे बाबा ते काँग्रेसीन आसतना सोनिया गांधी कितले त्रास दिताले म्हाका स्वताची खबर आसा राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसतना यूथ काँग्रेसान म्हाज्या वांगडा 10 वर्सां काडला तेन शी वॉज वेस्ट बेंगॉल यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आय वॉज गोवा प्रेसिडेंट कशें येवन कितें आर्ग्यू करून केस्तां मारून शॉर्टन वयताली हे एसेंट्रीक बिहेवियर इज ऑल्सो हर ट्रेट so we want such leaders Goa wants to welcome such leaders there are some Goans who त्यांची पोडी हिंगा भाजपा जायना म्हूण काँग्रेसीन ते पार्टीन गेले आमी आनी सगळ्यांक खबर आसा एक्सपायरी डेट म्हूण आसता थोडे प्रॉडक्टांची एक्सपायरी जाली म्हणटच आतां सगळे थिंगा वयता एक्सपायरी जाला म्हूण थिंगा गेला न्हू एक्सपायरी पिरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड सो वॉट इज द यूज ऑफ दीस पीपल औषधां सुद्दां कोणता येवपाना आनी तसले लोक हे पक्षान वचपाक लागला आनी हे पक्षान असले लोक गेल्यार फकत वायलन्स अनयुजुअल थिंग्स वीच गोवन्स हॅव नेवर सीन एंड मेकिंग डिविजन्स इन सोसायटी ती आमची गोंयान केन्ना ना ही फुटाफूट हे लोक हाडटले म्हणून गोंयकारांनी चोतूर लावपा जाय इट्स नॉट अ केस ऑफ ओन्ली पॉलिटिक्स इलेक्शन येता वयता कोण जिखता कोण हारता दीस इज अ डेमोक्रेसी पूण जे हिंगा ते हाडपा सोदता जे कल्चर हाडपा सोदता हे आमकां गोंयकारांक सोबना हे आमी जाणा जावपाक जाय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन एनी नेम्स पीपल ऑफ गोवा नो एवरीबडी इनसायड आउट people of Goa know who is joining where, what is his value, what was his value, what he has done. By simple word of mouth everything spreads. So and another thing I want to say, as far as BJP is concerned, I want to say these parties by coming here, first of all, how many people are coming? They are rather giving security to the BJP. Earlier I said advantage BJP. I will say now they are people who are protectees almost with Z security. They are giving Z security to the BJP party to come back to power. By their coming, they are trying to divide. If you divide the votes, then it is like giving Z security to BJP to come back to power with its full majority and getting more seats. They should realize that. सर अशें म्हणटा की TMC बी टीम आसा TMC ही बी टीम आसा BJPची बी टीम कशी आसपाक शकता जेन्ना हांव तुमकां इतले व्हडले प्रमाणान सांगता तेंचे वायलन्स तेंचे कल्चर तोपून मारपाचे जिओसी मारपाचे बायलां रेप करपाचे जे वेस्ट बेंगॉलान लास्ट इलेक्शनान चल्ला पोस्ट important is even post election they continued with the same thing. Is it on? Is it proper? I am asking you. You know very well today what happens in one part of the country is news all over the world, not only in Goa. So do we want such people? हे तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय. कंट्री सर म्हाका येता पळय एका तुमी Z5 सेक्युरिटी प्रोवायड करतले कोण ना ते सेक्युरिटी हांव म्हणून सेक्युरिटी उलयना आमकां Z सेक्युरिटी पावरा येवपाचे ते दितात तेणे सगळे प्रोटोकॉल ना ते म्हाज्या सेक्युरिटी हांव पळयना.